नमस्कार, हांव संदेश पार्सेकर। फाल्यां आमच्या नारव्यान गोकुळ अष्टमी गोंयान अशी फामाद जात्रा सगळ्यांक आपोवणी आसा फाल्यां जात्रेक येवची आनी आयज पूर्व तयारी चालू आसा जात्रेची। त्या निमित्तान कालच्यान हांगा जो स्टॉल लागपाचे आसा ते कालच्यान स्टार्ट जाल्ले आसा आनी आमची पूर्व तयारी चालू आसा। फाल्यां सकाळीच्यान स्टार्ट जातली। तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक सगळ्यांक भक्तांक फाल्यां ची आमंत्रण आसा। तुम्ही सगळे गोंयभरच्या लोकांक नारव्यान येवचे। फाल्यां प्रामुख्यान एक हांगा गजाल ही तुमी तट पळयता तो आमच्या माननीय आमदार प्रेमेंद्र विष्णू शेट यांच्या निधीनसून MLA फंडांसून हो तटाचे जे आसा पळय हो बांदकाम जातलें। फाल्यां फावंडेशन जाता आनी हांगाच्यान ज्यो ह्या भागाच्या नार्वे गांवच्या विंगड विंगड भागाच्यान बिचोलेचे तालुक्याचे जे पिळगांव नारव्यां अशो बिचोले शांतारुगा देव ह्यो सगळ्यो ज्यो पालख्यो येता सबंद वयर पालख्यो रावता ती पालखी वचपाची जी वाट आसा म्हणजे स्टेप्स आसा ती स्टेप्सां सुद्दां आमदारान आमच्या आपल्या फंडांसून घेतलेले आसा, पास जाल्ले आसा आनी तेजे भुमिपूजन आज फाल्यां जातले सकाळी। माननीय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते जातले ते फाल्यां सकाळी। गोंयान नारवे ही मोठी अष्टमी भरता म्हणजे व्हडलो उत्सव जाता अष्टमीक आनी ह्या तट जो आसा पळय समुद्राचो तट आसा ह्या तटार सबंद पयलीं अशें म्हटलें तर ऋषिमुनी हांगा तपश्चर्या करताले। आतां जे आमचे पुरोहित आसा ह्या वाठारांचे जे पुरोहित आसा ते अभिषेक करता हांगा आनी जे कोण आपली शेनवार धरता कोण सोमार धरता जे उजयता म्हणटा पळय ते सगळे विधी जे हांगा जाता जावं बाकीच्यो कितें विधी आसा त्यो सगळ्यो विधी ज्यो आसा पळय हांगा जाता। हो जो जांब्या गणपती तुमी हांगा पळयला तो पुरातन काळाचो पांडवकालीन तेजे हे जाल्ले आसा आनी आतां सुद्दां कोण जाणा भावीक हांगा वयर येता तेन्ना ही जी वाट आसा पळय ती सारकी अशीर आसा, पयलींची वाट न्ही ती। आतां वयर सकयल जे डेव्हलप जावपाचें आसा ह्या फुडें आमी रिक्वेस्ट करतले आमदारा कडेन की हे आमचे बारीकशे आसा पळय ते डेव्हलप करून आमकां वाट सरत करून दिवची म्हणून आमी रिक्वेस्ट करतले आनी आमदार आमचे ते फुलफील करतलो। ह्या गणपतीचें वैशिश्ट्य अशें आसा की हांगा गोकुळ अष्टमी जाता आनी तेज्या सायडीकूच हो गणपतीची मुर्ती आसा ती कांय जाणांक खबर ना। जेन्ना हें सुशोभीकरण जातलें हांगा तेन्ना सारकें बरें जातलें आनी सगळ्या लोकांक हांगा दर्शन घेवपाक मेळटलें। अशेंच नारव्यान तशीच भरपूर स्थळां आसा आर्कोलॉजीच्या अंडर आसा, जैन धर्माचे आसा, तसोच हो गणपती आसा। अशेंच पर्यटन क्षेत्रान हेजेर लक्ष दिवन सुशोभीकरण करचें अशी मागणी आसा। म्हाजें नांव योगानंद आमोणकर, रावसी हांगासर। आनी हो आतां तुमी तो गणपती पळयल्या पळय हेका पुरातन काळांतलो इतक्योच पिढी जाल्ली आसा। पांडवाच्या हितूनसून हो गणपती हांगा आसा आनी ताका जांब्या गणपती म्हणटा। पण वर्सान वर्स जेन्ना अष्टम जाता आमची गोकुळ अष्टमी तेन्ना जायते भावीक हांगा कोणाक खबर आसा ते हांगासर येवन ते पळयता आनी अशी तेजी हें आमी हें करून अशें हांगासर फुलां बिलां घालून कोण लोक पुजा बिजा करता। नमस्कार, सध्या आमी आसा नारवे हांगासर आनी म्हाज्या फाटसून तुमी पळयता जाल्यार की हांगासर वार्षिक अशी अष्टमी भरली वयता। नारवे हांगासर प्रसिद्ध आसलेली अष्टमी जी 3 नदी एकठांय येता त्या संगमाच्या काठाचेर जाता। ह्याच काठाचेर भावीक हांगासर आपली पुजा करून घेतात। ह्याच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री गेले कितकी वर्सां जाली हांगासर ते येवन पुजा करता। स्थानीक आमदार प्रेमी शेट हे पुजा करता, अभिषेक करता। हेचें महत्व अशें की बरीच वर्सां जाली हांगासर तुमी पळयता जाल्यार सायडीक बारीकशें देवूळ आहा श्रीकृष्णाच्या त्या श्रीकृष्णाच्या देवळाची पुजा केली वयता। त्याच निमित्त धरून हांगासर मोठ्या प्रमाणात अष्टमीचो मेळावो भरलो वयता। मोठ्या प्रमाणात हांगासर लाकडी सामान येता, लोक हांगासर खरेदी करपाक येता आनी ह्या अशाच प्रकारे ही हांगासर मोठ्या प्रमाणात जात्रा जाता। ह्याच बद्दल हांगासर एक खासियत आसा की एक सायडीक अशें गणपतीचें देवूळ आहा, बारीकशी मुर्ती आहा जी चिऱ्या पासून तयार केला आनी ती बी आतां नदी पौराणिक काळाच्यान म्हणजे तिचो सुद्दां रेखाव हांगासर आहा। त्याच बरोबर हांगातले जे स्थानीक लोक आहा तेंचें म्हणणें आहे की ही इतकी आकर्षित मुर्ती त्या एक पुराणाक इतकी वर्सां जाली तयार केल्या त्याच्या बद्दल थोडी सरकारान दखल घेवची, सौंदर्यीकरण करचें आनी खरें पर्यटन दृश्टी हांगासर फायदो जातलो अशें सुद्दां करपाचें। हीच गजाल घेवन नदीच्या काठाचेर फाल्यां मोठ्या प्रमाणात अष्टमीची जात्रा जातली। स्टुडंटा खातीर सिद्ध